स्मृती आणि हांव नवे इयत्तेत शिकता. म्हज्या काणयेचें नांव जावन आसा पयशा परस पुण्य श्रेष्ठ. कृष्ण आनी अर्जुन आपल्या राज्यांत भोंवताले. भोंवताना वाटेक तांकां एक साधू दिसता जो भीक मागतालो. अर्जुनाक त्या साधूची खूब काकूट दिसता म्हणून तो त्या साधूक भांगराच्या नाण्यांची पोटली दिता. तो साधू ती भांगराच्या नाण्यांची पोटली घेवन घरा वता, पूण ताचें दुर्भाग्य सुद्दां ताच्या फाटल्यानूच वतालें. वताना वाटेक एका चोरान त्याची ती पोटली चोरली आनी तो चोर पळलो. बाबडो साधू परत दुसरे दिसा तसोच भीक मागूंक बसता. अर्जुन आनी कृष्ण जेन्ना परत वताले आपल्या राज्यांत भोंवताले तेन्ना तांच्यानी ते साधूक परत पळयले आनी तांणी विचारले की साधू महाराज, काल तुका हांवें भांगराच्या नाण्यांची पिशवी पोटली दिल्ली, तर तूं आयज परत भीक मागूंक कित्याक बसला? तर तो साधू म्हणटा की कितें सावू महाराज, अशें म्हणून तो आपली सगळी दुखद काणी अर्जुनाक सांगता. अर्जुनाक खूब वायट दिसता म्हणून तो ताका एक मोलादीक रत्न दिता आनी ताका म्हणटा की हो एक मोलादीक रत्न जावन आसा, हाची कांय किंमत ना, हो रत्न व्हर आनी तुजें जिवीत सुखान जग. जेन्ना हो मोलादीक रत्न साधूक गावता तेन्ना ताचे खोशयेची शीम मेर उरना, पूण ही सुद्दां खोशी थोड्याच वेळाची आशिल्ली. तो घरा वता आनी तो मोलादीक रत्न एका मडक्यांत लिपोवन दवरता आनी कांय वेळ विसप घेवपाक न्हिदता. थंयसरूच ताचो दोळो लागता. त्याच वेळार ताची बायल उदीक भरपाक दर्या देगेक वता. वताना तिचो मडको फुट्टा म्हणून ती घरा येता आनी परत पोरनो मडको घेवन उदीक भरपाक दर्या देगेक वता. जसो ती तो पोरनो मडको उदकान बुडयता तो मोलादीक रत्न उदकान पयस व्हांवून वता. जेन्ना ताची बायल घरा येता तेन्ना साधू तिका विचारता की अगो, तूं तो पोरनो मडको घेवन खंय गेल्लय? ताची बायल म्हणटा की आपूण उदीक भरपाक गेल्ली. तर साधू म्हणटा, आपल्या कपलार हात मारता आनी म्हणटा, अगो त्या मडक्यात एक मोलादीक रत्न आशिल्लो, तितून आमचें जिवीत सुदरतलें आसलें, पूण तुवें ती सुद्दां संदी वगडान उडयली. आनी अशे तरेन बाबडो साधू तिसरे दिसा परत भीक मागूंक बसता. 2-3 दीस अशेच वता. कांय दिसांनी जेन्ना कृष्ण आनी अर्जुन आपल्या राज्यांत परत भोंवपाक गेल्ले तेन्ना तांची नदर परत त्या साधूचेर पडटा आनी तो अर्जुन ताका विचारता की साधू महाराज, हांवें तुका भांगराच्या नाण्यांची पोटली दिल्ली, ती एका चोरान चोरली म्हणून हांवें तुका एक मोलादीक रत्न दिल्लो, पण तरी आयज तूं कित्याक भीक मागूंक बसला? तर साधू आपले जड काळजान आनी खूब दुख्खान अर्जुनाक आपली सगळी काणी सांगता. अर्जुनान हें आयकना फुडें अर्जुन आपल्या कपलार हात मारता आनी म्हणटा, श्री कृष्णाक पळयता आनी म्हणटा, देवा, हें कितें चल्लां, हाची मदत कर देवा. तर कृष्ण म्हणटा, तूं निर्शो नाका, हे 2 पयशांचे नाणें व्हर आनी घरा वच. तो साधू ते 2 पयशांचे नाणें घेता आनी घरा वता. पण वाटेक वतनाच चिंतता की अर्जुनान म्हाका भांगराच्या नाण्यांची पोटली दिली, मोलादीक रत्न दिलो, पण कृष्णान म्हाका फक्त 2 पयशांचे नाणें कित्याक दिले? त्या परस नात दिल्ले जाल्यार बरें जातलें आसलें, अशें म्हणत तो वतालो. वताना वाटेक ताका एक नुस्तेकार दिसता. त्या नुस्तेकाराच्या जाळ्यात एक नुस्तें फडफडटालें. ते साधूक तें नुस्तें पळोवन खूब काकूट दिसता आनी तो चिंतता की हे 2 पयशे तर म्हाज्या कांय कामाक येवचे ना, ह्या 2 पयशांनी हांव तें नुस्तें घेता आनी ताचो जीव वाचयता. तर तो साधू त्या 2 पयशांनी तें नुस्तें घेता आनी ताका दर्या देगेक सोडपाक वता. तो सोडपाक वताना त्या नुस्त्याच्या तोंडांतल्यान एक रत्न भायर येता. तोच रत्न आशिल्लो जो ताचे बायले कडल्यान उदकान पडिल्लो. जेन्ना हो साधूक तो रत्न गावता तो साधू खूश जाता. ताचे खोशयेची शीम मेर उरना आनी तो व्हडल्या नाड्डता, मेवळो मेवळो मेवळो. तेन्नाच थंयसून एक चोर वतालो. तोच चोर आशिल्लो जाणें ताची भांगराच्या नाण्यांची पोटली चोरलेली. तो चोर समजता की हो साधू म्हाका वळखलो आनी आतां राजा कडेन वतलो आनी म्हाका आतां शिक्षा गावतली. तो चोर खूब भियाता आनी धांवत धांवत त्या साधू महाराजाच्या पांया कडेन पडटा आनी ताका तेजी पोटली दिता आनी म्हणटा की म्हाका माफ कर, म्हाजी चूक जाली, तूं राजा कडेन वचून म्हाका शिक्षा दिवंक लाव नाका. अशे तरेन ते साधू भांगराच्या नाण्यांची पोटली सुद्दां गावता आनी मोलादीक रत्न सुद्दां गावता. जेन्ना हें अर्जुनाक कळटा, अर्जुन कृष्णाक विचारता की देवा, ही कसली लिला तुजी? तर कृष्ण म्हणटा, ही कर्मांची लिला. जेन्ना तुवें त्या साधूक भांगराच्या नाण्यांची पोटली दिली तेन्ना तेणी स्वताचे चिंतले. जेन्ना तुवें त्या साधूक एक मोलादीक रत्न दिलो तेन्ना सुद्दां तेणी स्वताचे चिंतले. पूण जेन्ना हांवें ताका 2 पयशांचे नाणें दिलें तेन्ना तेणी ते दुसऱ्याचे म्हणजे त्या नुस्त्याचे चिंतले, ताचो जीव वाचोवपाचे चिंतले
आनी तेणी बरे कर्म केले, पुण्य केले, थंयसरूच चमत्कार जालो. तर आमकां ह्या काणयेंतल्यान देख मेळटा की पयशे पयशे तर सगळींच जाणां कमयता, पूण पयशा वांगडा पुण्य सुद्दां कमयात. कित्याक जंय खंयसर पयशे काम येना थंयसर पुण्य काम येता. देव बरें करूं.